स्कीम बनाई हुई है वो ऐसे ही बनी नहीं, ये सोच समझ के स्कीम निकाली हुई है। एक एक पहला आपने देख लिया, जो जो एक एक विचार घाला, चितून चितून घाला, म्हणून फ्रॉम द वॉर्म टू द टॉप, म्हणजे जितो जावच्या पयली आणि मरतकर तू तुझी बायल, तुझी भुरगी, तुझे भुरग्यांचे शिक्षण, तू लग्न जाता ते बरे का वाईट हांव उलयना, पण लग्न जाता जाल्यारूय पैसे, भुरग्यांक शिकोवपाकूय पैसे, कितें वायट जालें घरान जाल्यारूय पैसे, भुरगो समज स्पेशल चाइल्ड म्हणजे कितें प्रॉब्लेम आसता भुरग्यांक, ताका स्पेशल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड म्हणटा ताकाय पैसे, शिक्षणाक पैसे, चुकून एक्सिडेंट जालो जाल्यार पैसे, घर बांदपाक पैसे, घर रिपेअर करपाक पैसे, हे सगळे विचार लास्ट 14 वर्षां कोणेच केले ना, या सरकारान आम्ही आता करून घेतले। कितलोय वर्कर तो असलो, आप कितने भी वर्कर रहने दो, कोई भी रहने दो, जब आपकी दुनिया शुरू होती है, आपकी दुनिया शुरू होती है शादी के बाद बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, तब आप एक ही चाहते हो कि अपना दिन का गुजारा हो जाए और अपने बच्चे अच्छी तरह से पढ़े, अपने से एक लेवल ऊपर जाए और कुछ ज्यादा करे, सीखने से उनको कमतरता न हो और आगे बढ़ने के लिए उनको जितना चाहिए मैं उनको पीछे रह के पाठिंबा दे सकूं। ये करने के लिए आज स्कीम खड़ी है। टोटल 17 स्कीमी काढल्या। कॉम्रेडांक म्हणले जाग्याचो विचार आसा, आमचे गोंयकार भाव जे हांगा आज इल्ले कमी आसा उपस्थित, तांचे रजिस्ट्रेशन जावपाची गरज आसा। आज फक्त आम्ही लॉन्च केल्या स्कीम, लॉन्च केल्या परवरच्या भागान आणि फोंड्या बाब नरेंद्र सावयकर लॉन्च करता, हांगा आम्ही लॉन्च केल्या। हांगा कॉम्रेड क्रिस्टोफर बाब आसा, थंय कॉम्रेड सुभाष कला। सांगपाचो एक मेसेज व्हेरी क्लियर की जी स्कीम आज सुरुवात जाता ती गावागावान पावपाची गरज आसा। समज गोंयकार आमचो गावागावान आसा जो काम करता आनी ताका स्कीम खबर ना जाल्यार थंय पंचायतीचे कॉम्रेडान सांगला नाल्यार म्युनिसिपल काउन्सिलाचो रोल भरपूर महत्वाचो आसा, जातून रजिस्ट्रेशन आम्ही पंचायत लेवलाचेरूच करू शकतात। पंचायत लेवलाचेर रजिस्ट्रेशन करता आसतना एक एक पंच मेंबर आपल्या आपल्या वाड्या वयले कन्स्ट्रक्शन वर्करांक एकठांय केले, रजिस्ट्रेशन सोंपें जाता। काल वी हॅव फायनलाइज सिप्ला ट्रेनिंग अकॅडमी, अ स्किलिंग अकॅडमी, जातूंतल्यान एसएससी एचएसएससी चे भुरगे ट्रेनिंगाक वतले, बी फार्म बीएससी बाकीचे केल्ले भुरगे ट्रेनिंगाक वतले। स्टायपंड तांकां एसएससी च्या भुरग्यांक जवळ जवळ 10,000 रुपयाचो मेळटलो। तसोच स्टायपंड तुमकां बी फार्म बाकीच्यान केल्ले जवळ जवळ 14 का 15,000 मेळटलो। स्टायपंड म्हणजे ट्रेनिंग पिरियड। आणि हे ट्रेनिंग जातकर तो घेवपाचो आसा रेडी जाल्यार सिप्ला स्वता घेतली, ना जाल्यार तो खंयच्याय कंपनीक स्किल्ड इंडस्ट्री रेडी म्हणून भुरगो तयार जातलो। हे इंटरव्यू एखादी फाल्यां सुरू जातले आणि ह्या एक महिन्या भितर आम्ही अकॅडमीचे ऑफिशियल इनॉग्रेशनूय करतले। अ व्हेरी क्लियर मेसेज दॅट द इंडस्ट्री नीड्स टू वर्क अलॉंग विथ द गव्हर्नमेंट। आज ती बाकीच्यो फार्मास्युटिकल कंपनीज जावं, कॉन्ट्रॅक्च्युअल हायर करता थंय जावं, आमकां प्रायोरिटी आमच्या लोकांक दिवची पडटली जे अनएम्प्लॉयड आसा। आणि ती मेसेज हॉटेल इंडस्ट्री जावं, खंयची इंडस्ट्री विच इज डुईंग एम्प्लॉयमेंट तांकां पळोवची पडटली। आणि कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स हांच्या खातीर वी आर लुकिंग एट ओपनिंग अ स्किलिंग अकॅडमी। स्किलिंग अकॅडमी म्हणजे सुपरवायझर लेवल ट्रेन करूया, सकयले लेवल ट्रेन करूया। हे ट्रेनिंगा खातीर आम्ही एखादी कॉर्पोरेट हेल्प घेतले, पण एक सुवर्ण गोंय आम्ही हांव लास्ट 4 दीस म्हणीत आसा की लोकांक याद करून दिवंक सोदता की नोबडी इज अबाव द स्टेट। आज सगळ्यो गजाल्यो करता आसतना पेपर वाचतकर दिसता की आम्ही कितें करूंक सोदता ते समजुच्या पेक्षा आपलो आवाज व्हडलो, हो आवाज करपाची पद्दत सुरू जाल्या। ती आज बंद जायना जाल्यार बंद करची पडटली। वी हॅव लॉन्च्ड अ स्कीम, आम्ही जी स्कीम महिला खातीर काढली मेन्स्ट्रुअल हायजीन स्कीम, तातूंत महिला अजून फाटल्यान रावता, एकदा लजेता, एकदा उलोवंक सोदना, पूण हातूंत सॅनिटेशन आनी हायजीना खातीर भारतामध्ये पहिली स्कीम समज काडिल्ली जाल्यार आम्ही हे गोवा बीओसीडब्ल्यू आणि गोवा वेलफेअर बोर्डान पहिली स्कीम महिला खातीर काडिल्ली, विच वॉज अ मेन्स्ट्रुअल हायजीन स्कीम। फुडें व्हरता आसतना तांचे मातशे
स्लो पडलंय म्हणून बाकीच्यांनी हायजॅक करून पुढे सरले. हांव स्किमी बाबतीत म्हणना, पण स्किमी आज मेन्स्ट्रुअल हायजीन जावं जाल्यार बाकीच्यो स्किमी जावं महिलां खातीर भरपूर फोकस आयला स्किमीनी. तातूंत तुमी तांचो मॅक्सिमम फायदो घेवचो, मॅक्सिमम रजिस्ट्रेशन करून काडचें, जातून खरें तुमकां आनी तुमच्या घराक फाटल्यान न उरता एक खामो कसो सरकार रावतलो टू एन्श्युअर दॅट तुमकां एक स्टेबिलिटी मेळटली. तुम्ही काम करता आसतना पद्धतशीर काम कराच, पण तुमच्या फॅमिलीक सांबाळपाचो इल्ले कारभार सरकारूय घेतली. उपस्थित आहात कन्स्ट्रक्शन कामगार जे गोंयची आणि गोंयच्या उदरगती खातीर आपलो वावर दिता, श्रम दिता, आणि जांकां लागून आम्ही हो प्रोग्राम घडून हाडला, लेबर डिपार्टमेंटान घडून हाडला. तांकां सगळ्यांक हांव नमन करता. लेबर कमिशनर आणि तेजो टीम, लेबर मिनिस्टर तांकां परबी दिता, कित्याक तेणी जे कायद्यान आटापून आहा ते फक्त कागदाचेर दवरूंक ना, लोकां थंय कायद्याचे जे मुद्दे आसात ताचो फायदो आसा, ताचो सूर आसा तो पावोवपाचो प्रयत्न केला. आनी ताका लागून हांव तांकां परबी दिता आनी सलाम दिता, नमस्कार करता सगळ्यांच्या वतीन.